मुगे इलेक्ट्रिसिटी बिल हांवच फारीक करता. सरकारान मुगे बिल केन्ना फारीक केलें ना. पण बाकीचे आमदार मंत्र्यांनी एरांगे म्हाका खबर ना. I know that I'm paying my bill and I assume that all my colleagues are paying their bill. I don't think the government is paying this. I don't think. But I know I'm paying my bill. त्या रूल्स एमेंड करचे पडटले ताणें एमेंड केल्या की नाही याला म्हाका काय खबर ना. हांव काल तें वाचतालो ताजें एक हें आयिल्लें हाजेर गव्हर्मेंट विल हॅव टू थिंक ऑफ इट एंड थिंक ऑफ इफ दॅट इज द थिंक ऑफ पण मंत्र्याचे बिलां कोण फारीक करता. मंत्री ऑफिशियल रेजिडेंसान रावलो जाल्यारच फारीक करता तो नॉर्मली म्हज्या कोतान. सो त्या खातीर स्वताचें इलेक्ट्रिसिटी बील तांच्यांनी भरपाचें हें डेफिनेटली बरें आसा. तुमचो रेविन्यू जो हें आसता वाडटलो सरकाराचो तो डेफिनेटली वाडटलो. त्याच्या सरकाराचेर अननेसेसरी बोजे येवचे ना. आनी त्यामुळे कशें जातलें जे आतां हे टॅरीफ हायक बी जाता ते फुडें मागीर इतलें वाडोवपाची मागीर गरज ना. कित्याक इट मॅटर्स स्मॉल स्मॉल अमावंट सुद्दां तो मॅटर्स आसा. गोंयांत तसो तितलो व्हडलो VIP कल्चर ना म्हणटा. खंयच्याच आमदाराक फ्लॅटां दिवंक ना, खंयच्याच आमदाराक बंगले दिवंक ना. मिनिस्टर्स हॅव गॉट देअर बंगलोज ऑन आल्तिनो ऑन टॉप. हांव जेन्ना मंत्री जाल्लो म्हाकाय दिल्लो, हांवें घेवंक ना. म्हाका हँड ओवर दिल्ली चाही हांवें रिटर्न दिली. सो कोणें घेतल्या तेणें आपली बिलां आपूण भरचीं आनी उदकाचेंय बील भरचें. आनी तर भितर पेंट मारूंक जाल्यार तें तेणें खर्च करचो कित्याक तो यूज करता न्हू. तेंकां कितें आहा, हांव आसामाक गेला थिंगा तेंची प्रत्येक आमदाराक फ्लॅटां दिल्लीं आहा आनी ते गव्हर्मेंट फारीक कोत्तालो. गव्हर्मेंट क्वॉटर्स आर देर फॉर ऑल MLAs. वी डोंट हॅव गव्हर्मेंट क्वॉटर्स. So their culture is totally different, VIP culture. If you go to UP, it is totally different. So the culture in Goa, we don't have, no MLA is being given any flat or bungalow.